Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. लोकांक आमी कोविड हॉस्पिटलाच्या अगेन्स्ट या कसलो मुवमेंट केलो ना, पण लोकांक पेशंट जे आमचे न्हिदल्या तांकां मातशें डिस्टन्स मेंटेन करा. तांकां फोर्सफुली डिस्चार्ज दिल्लो आसा. ही एक पेशंट ते आतां घो डायबिटीक ताका सांगला तूं डिस्चार्ज, ताका जेएमसी ना काय ना सडनली डिस्चार्ज म्हणून सांगला. तांकां कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल, कोण घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? हिच्या घोवाक सांगले फायल म्हणनाका पिसान काडा तुमकां दादागिरी ना. आमी भायर समजा आमचा कशें आमी तुज्या खातीर रावले, आमी थंय वयर लागले. आम्ही ते म्हणना माझा गो पेनक्रियास प्रॉब्लेम आहे. बरं घे ही इज नॉट वेल. ओके, ही इज नॉट वेल. आता तेगे सकाळी प्रेशर चढ वाढला म्हणला. इमिजिएटली कितें जालें, इमिजिएट डेथ जालें, हांव केस करतलें. दोतोरान दिल्या की दिलासा हॉस्पिटलान सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो कितें आसा त्यो सगळ्यो दिलासा हॉस्पिटलान तयार जातल्यो. दुसरी गजाल दोतोरान जे सांगला ते की आयज पेशंटांक खंयच्याच भायर काडचे ना, 24 वरां दवरतले म्हणून केदार बाब सरांनी सांगला आणि दोतोरांनी सांगला. क्रिटिकल आसा शिफ्ट कर, मेडिकल भुरग्यांक रोडार ती बायल आयली तशें लोक दवरले. आमकां वी आर कंप्लिटली विथ यू. आणि हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे एज मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऑल्सो आय विल बी देअर विथ यू विथ द PPE किट इफ कोरोना पेशंट्स कम. आमकां फक्त वी आर रेडी टू हेल्प यू. वी आर रियली थँकफूल. वी हॅव नो इश्यूज. दीस आर द थिंग क्रिटिकल थिंग्स. तुम्ही सगळे सॅटिस्फायड आसा हांगा? कोविड हॉस्पिटल आयडीन जावचें न्ही ह्याच्या खातीर आमची लढाई ना. आमी कोरोना आणि पॅन्डेमीक टायमार सगळ्यांत चड एक्टीव रावल्यात. आमी लोकांच्या घराघरांत पावल्यात. आमचो हेतू इतलोच आसा की आज आमकां कळ्ळें की हांगा जितले पेशंट आसात तांकां डायरेक्ट शिफ्ट करपाक लायता जीएमसीन ऑलरेडी बेड्स ना, तांकां शिफ्ट करून खंय व्हरतले. थोड्यांचे दोळ्यांचे ऑपरेशनां जाल्ले आसा, थोड्यांचे पांयाचे प्रॉब्लेम्स आसा. सगळ्यांक शिफ्ट करप आनी हे अख्खें कोविड हॉस्पिटल करप आयडी. पयली गजाल, फोंड्या इमर्जन्सी जाल्यो, एक्सिडेंट्स जाले जाल्यार हांगा लोक धार बांदोड्या, फोंड्या, मडकय, प्रियोर, शिरोडा विविध भागांतले फोंड्या तालुक्यांतल्यान लोक हांगा आयडी हॉस्पिटलान येतात. कॅज्युअलिटी हांगा भरिल्ली आसता. डॉक्टर स्मिता पार्सेकर म्हणा, डॉक्टर अजीत कुवेलकर म्हणा, ही कामां खूब बरें करतात. फाल्यां जर खंयचो एक भुरगो पडलो जाल्यार इमर्जन्सी खातीर तुमी एक्सपेक्ट करता की आमी ताका शिरोडेच्यान फोंड्याच्यान जीएमसीन व्हरपाचें. ह्या खातीर आमचो विरोध आसा. कोणाकूय एटॅक येता, कोणाकूय कितें प्रॉब्लेम जालो, कोणाकूय स्ट्रोक आयलो तर ह्यो केसी जेन्ना हांगा येतात आनी जीएमसीन धाडटात पण हांगा प्रायमरी हेल्थ मेळटा केअर तांकां, तेही जर तुम्ही बंद केले जाल्यार हेचे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हो आमचो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न, ज्यो हांगा कॅटरेक्ट ऑपरेशनां जातात, ज्यो हांगा डायलिसीस जातात तेही बंद केले. म्हणजे ह्याही पेशंटांनी गोर गरिबा सगळे जे खाडेपार लोक आसात, जे उसगांव तिस्कार आसात, हांकांय पॅक करून तुम्ही सगळ्यांक जीएमसीन धाडटले. आज कितले तरी जीएमसीचे पेशंट्स, तोही व्हिडिओ आमचे कडेन आसा, जे जमनीर न्हिदल्यात, जे स्ट्रेचराचेर आसात, जंय बेड नात. आणि फोंड्याचे इतले पेशंटांक तुमी खंय व्हरून न्हिदयतले? जमनीर न्हिदयतले, खंयच्या स्ट्रेचराचेर न्हिदयतले? होय प्रश्न आमकां गव्हर्मेंटान आन्सर दिवचे. आमी कोविड फायट करपाक सदांच गव्हर्मेंटा बरोबर आसतले, पण ताचो मिनींग हें न्ही की हे अख्खे हॉस्पिटल आयडीचे जंय मिनिमम 300, 400, 600 लोक फोंड्या येतात. आपले पाय दुखल्यार येतात, जोर आसल्यार येतात, कोणाक एटॅक आयल्यार येतात, कोणाची तकली दुखल्यार येतात. फ्रॉम पिडियाट्रीक टू जिड्रियाट्रीक, फ्रॉम न्यूरो टू ऑर्थो टू कार्डियाक, these all cases when they come to Ponda, and if the Ponda hospital, which is the only hospital for more than 3 to 4 lakh people, if this is also closed, then what medical facilities are government assuring for the people of Ponda, Madkai, Prior and Shiroda?